माझे नाव साई मालवकर आणि माझ्या वांगडा आसा किरण आचार्य. सो त्या दीस आमी नुस्त्या मार्केटान गेल्ले नुस्तें हाडपाक. तेज्या मागीर म्हाका एक के गाडी दिसली. सो ते के गाडयेक हांवें आमच्या स्टार्ट ऑफ क्युरियोसिटी म्हणून विचारपाक गेलो हांव खंयचे पेपर आसा तेन्ना ताणें डायरेक्ट म्हणलें नाही आहे म्हणून ड्रायव्हराक. तेज्या मागीर हांवें पुलिसांक डायरेक्ट फोन मारलो की 112चेर की अशें अशें जालां म्हणून. सो ते येता म्हणलें तेंच्यान. इतल्यान कितें जालें भितर आनी एक गाडी आशिल्ली ती आमी पळोवना कित्याक ती पळोवपाक दिना जाले ते. आमी भायर येयले इतल्यान ते शॉपा कडेन आपल्याक म्हाका खबर ना कशें तेंचें कितें मनान जालें ते आपुणूच एक जावपाक लागले आनी ते अशें आमकां गाडयो मारपाक लागले, कापून उडयता बी म्हणपाक लागले. आनी इतल्यान किरणान व्हिडिओ स्टार्ट केलो. आनी म्हजें नांव रोहन आचार्य आनी सायडीक म्हाका साई मेळ्ळो. तो सायडींतल्यान आतां अशें शॉपा सायडींतल्यान दुसरीन असो येलो म्हाज्या सायडीन आनी आख्खे क्रावड एक जाले, शॉपवाले सगळे एक जाले आनी हत्यारे घेवन तांचे कितें मास्क कापता ते हत्यारे बी घेवन हे बी घेवन सगळे ते डायरेक्ट एटॅक करपा खातीर आंगार येवपाक लागले गाडी मारीत. मागीर हांवें समतो काडलो, म्हाजो मोबायल काडलो हांवें व्हिडिओ ऑन करपाक लागलो. हे व्हिडिओ ऑन करतकीर रोखडे तेंच्यांनी तेंगे सामान खंय ते लिपयलें तेंच्यांनी आनी मागीर हांवें व्हिडिओ ऑन करतकीर मागीर ते म्हणपाक लागले गाळी मारपाक लागले. सीएमाक गाळी मारला, पुलिसाक मारला, हिंदू धर्माक मारला तेंच्यांनी. ते कोणाचेर उठता ते म्हाका खबर ना पण भरपूर गाळी मारला तेंच्यांनी. मागीर आमी रोखडेच रस्त्यार पावले की पुलिसार रावपाक लागून आमी कित्याक ऑलमोस्ट आमी पुलिसाक कॉल केल्ले. पुलिसार रावताले आमी ते थंय शॉपा बंद करून तेंच्यांनी आमकां रोडांनी आनी सुऱ्यांनी डायरेक्ट एटॅक केलो. आनी हो पळोवपाक शकता म्हणजे फ्रेंडाच्या सायडीन येतलो ताका थंय रॉड घेवन ताच्या तोंडाचेर मारला आनी फाटल्यान बी मारलेले. आनी इवन थंय झाड आशिल्ले पळय लायनीन ते झाड पासून मोडून ताका फाटल्यान मारला. आनी सगळे 40-50 जण एक जावन समतो म्हाजेर अटॅक केलो. समतो तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिलं की आमी तेंचेर अटॅक केला म्हणून, सुरी घेवन अटॅक केला, रोडांनी अटॅक केला म्हणटा ते. आमी जर तेंचेर अटॅक करपाचेच आसा जाल्यार आमी बायक घेवन सादे बेश्टे खाली हातीन आमी वयताले. कधी कोणाक सपोर्ट ना भशेन बॅग आमचे ग्रूप ना भशेन 2 जाण वयताले आमी. तर अटॅक करपाचें जाल्यार आमी एक ग्रूप व्हरताले न्हू. आमकां तशें कांयच नाशिल्लें, फक्त आमकां गेल्ले आमी नुस्तें हाडपाक लागून. आनी तेंच्यांनी आनी एक इलेक्शन घातला की आमी तेंचे कडेन पयशे मागता म्हणून. तो तुमी प्रूव करून दाखोवचे आमी पयशे केन्ना मागले तुमचे कडेन आनी कितले पयशे तुमी आयज पर्यंत तुमी कोणाक पावयले ते. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी सगळे पुलीस डिपार्टमेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता जे कितें इल्लिगल चल्लां पळय जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवपा जाय. बांगलादेश बी हितून इनवॉल्ड आसा आनी ते कोणी हात घातला पळय आमचेर ते सगळे भायले आसा. ते कोणाचेर उठता ते म्हाका खबर ना. तुमी जर जाता तितले बेगीन एक्शन घेना नाजाल्यार आमकां एक्शन घेवची पडटलें.